गोयच्या रस्त्यांचेर नदर मारल्यार भगवे बावटे फलक आणि वचत थंय राममय वातावरण। पसरकार म्हणतात लोकांमदी भक्तीचे वेगळेच ल्हार। भगवे कपडे, बावटे, रामनाम स्टिकराचे डिमांड वाढले। येता ते 22 जानेवारीक अयोध्येत श्रीराम देवाची प्राणप्रतिष्ठाची स्थापना जातली। ताका लागून पणजे आमी पळयलें की मार्केटात लोक फ्लॅग घेवपाक, श्रीरामाचे फ्लॅग घेवपाक जावं गोंयांत घालपा खातीर तरेतरेचे साहित्य आसा तें घेवपा खातीर पणजे मार्केटात खूब गर्दी आसा। तुमी आतां इतलो माल हाडलेलो कपला काय बुकींग केला करू पडला देवाचे न्हू, देवाचे आसूच जाय। हय, लोकांक दिवाळी आसा सारके लोक दिवे विवे व्हरता आनी फ्लॅग व्हरतात। मुद्दाम तुमी पळयात ऑरेंज कलरचे फ्लॅग घेवन सगळे लोक भोंवतात आनी पळोवन बरें दिसता। कितें तर लोकांक आतां कळ्ळें की आमी कितें तरी करूंक जाय म्हणून, त्या प्रमाणे घडटलें। म्हापशेच्या सारस्वत विद्यालयात पदयात्रा काढली। तर आमी आमच्या शाळेन सगळ्या शिक्षकांनी प्रत्येक वर्गान दुसरे दुसरे कार्यावळी आयोजीत केली। कोणे रामाची रांगोळी काढूंक शिकयली, तर कोणे राम रक्षा स्तोत्र म्हणून घेतले, थोड्यांनी रामाची गाणी शिकयली आणि आमी एक मागीर मिरवणूक काडली। तातूंत आमच्या पालकांनी म्हणजे भुरग्यांच्या आवय बापायन व्हडलो वांटो घेतलो। तो म्हळ्यार तांकां वेगवेगळी वेशभूषा करून तांणी सकाळ फुडें तांकां भुरग्यांक शाळेन हाडली। वास्को सगळ्यात मोठी परमनंट रांगोळी। सो ताका लागून आमचो वास्कोचो जागी सरान म्हाका खूब हेल्प केलो हें करपाक लागून। सो सरान म्हाका एक चान्स दिलो की तूं आकाश तुजी कला सादर कर म्हणून, आनी सरान हेजे पयलूय म्हाका खूब हेल्प केल्लो आसा। अशी आमी रांगोळी घालपाक ना जाल्यार आनी कसलें म्हाज्या हार्डवर्काक लागून। सो सरा कडेन हांवें डिस्कस केलें आनी ते प्रमाणे हांवें म्हाजें फूल रंकाश आर्ट एकेडमीची म्हाजी स्टुडंट जी आसा तांकां घेवन हांवें म्हाजें काम स्टार्ट केलें परमनंट रांगोळीचें। आनी आयज तुमी रिजल्ट पळोवपाक शकता। ही अशी रांगोळी आसा की ती पुसून उडोवपाक शकपाना, ती आमी लायफ टायम दवरपाक शकता परमनंट रांगोळी। आनी ही रांगोळी ती व्हडली 40 फुटाची रांगोळी आमी फाल्यां वास्को उबी करपाची आसा। सो सगळ्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी ही पळोवपाक येवचें आनी मनान एक खंय तरी दिसता की ही व्हडली रांगोळी केल्या। सो आमी ती अयोध्याक व्हरपाचो आमचो प्लॅन आसतलो ही रांगोळी। गावागावांनी सांस्कृतिक कार्यावळी, भव्य यात्रा आणि रॅली काढून लोकांचो उत्सव। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।